डेलिगेशन आमचे कुट्टडे कॉन्स्टिट्युन्सीतले आसोळडा विलेज पंचायत आनी कुट्टडे कॉन्स्टिट्युन्सी सगळे लोक जे प्रोजेक्ट 2 जेटी आनी अनलोडिंग एरिया इन द रिवर जे प्रोजेक्ट आशिल्ले कॅन्सल करपा खातीर आमी गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी कडेन येयल्ले आनी येता तेन्ना ज्यो तेणी आमकां एक ड्राफ्ट मिनिट जे तेणी SCIC जो तेजी सगळी बॉडी आहा ती रिकमेंड करून धाडलेली तेणी तांकां परतून रिजेक्ट करून धाडला अशें तेणें दाखयलें ते दाखयतरी आमी डिसिजन आमी सगळ्यांनी सांगलें की हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका आमच्या गांवांत आमी पयलीं स्टँड घेतलो असो नाका पूण खंय तरी SCICन ताका एप्रुवल करून वयर धाडलेलो प्रोजेक्ट तो SCIA कडेन रिजेक्ट जावपाक शकना पूण SCICन पसून धाडला आज तेणी डायरेक्टरान SCICन लेटर दिला की मेंबर सेक्रेटरी GSEAC की आसोळडा पंचायत की सदांच रिप्रेजेंट करताली आसोळडा विलेज पंचायत सदांच रिप्रेजेंट करताली की आमचो जो भाग आसा आमकां खंय तरी मिटिंगाक घेवन घे आनी तेजे खातीर ते NGTन गेल्ले आनी NGTन क्लियर डायरेक्शन दिल्लें की खंय तरी आसोळडा पंचायतीचे जे तेजो आख्खो रिपोर्ट आसा हो सगळो रॉंग आसा तो NGTन प्रोड्यूस करतरी इट इज प्री मॅच्युअर म्हणून सांगलें आनी डायरेक्शन दिलें की आसोळडा पंचायत शूड बी हर्ड तो आज लेटर दिल्या मेंबर सेक्रेटरी डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी गोवा SCIA की आसोळडा पंचायतीचो टॅक्निकल रिपोर्ट आसा हो टॅक्निकल रिपोर्ट तेंचो इलिगल आसा हो तांकां मिनिट्सान तांकां आपोवपाक जाय सो आमी सरपंच आनी बाकीचे ZP आनी आमी डिसायड केला की जे 6 जाणांची जी टॅक्निकल कमिटीचो रिपोर्ट जो रॉंग आसा हो SCI पॉयंट आउट करपाचो आज आमी कितलें सांगलें की स्क्रॅप कर हो स्क्रॅप आमी फिजिकली करपाक दिवची न्ही ही दुसरी गोष्ट ते सगळे लोक आमी तांकां कांयच करपाक दिवचे ना हांव लोकां वांगडा आसतलो ही दुसरी गोष्ट पूण टॅक्निकली जेन्ना हो रिपोर्ट जो आसा हो टोटली रॉंग आसा हो प्रूव आमी करून SCIACक दिवपाक जाय आनी तेन्ना तो प्रोजेक्ट प्रोपोनंटाचो रिपोर्ट भायर मारून ताका तो प्रोजेक्ट बंद पडटलो हो टॅक्निकली फिजिकली आमी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आमी गांवच्यांनी मिटींग घेतली पूण खंय तरी आमी सांगतरी खरें आसतना SCIACन डिसेंबरान मिटिंगेन तो प्रपोजल SCIAक धाडलो आनी आतां SCIAन 11 जानेवारी तितून धाडला की SCIAC जे प्रोपोनंट जे आसोळडा पंचायतीन जे NGTन काडलेले आसा हे तुमी तेजेर एड्रेस करूं ना तेजेर एड्रेस करचे कितें एड्रेस करूं ना मिटींग खातीर एक ताका वचपाक रस्तो ना दुसरो इतली झाडां मारता ती कशी मारता तेजें प्लांटेशन प्लॅन ना म्हणजे टॅक्निकल काडलेले आसा आमचे मनान सगळ्याचे एक्झिक्युटीव कलेक्टर सुप्रिटेंडंट आनी गांवच्या स्कुला कडेन की हो जेटी हांगा दोनूय जेटी जावपाक जायना तितून दोनूय जेटी जावपाक जायना ती एक जेटी प्रोजेक्ट प्रमाणे ऑलरेडी विड्रॉ केली जी शेलवणा बागा आशिल्ली ती आतां उरता ती फक्त वडार बागान सो वडार बागान ही जावपाक जायना पूण आमचें थंड मत आसा ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा आनी आतां आसोळडा पंचायती लिगली तांकां रेप्रेजेंट करून जे टॅक्निकली हे भायर पडपाक जाय तेजे खातीर ही लेटर दिल्लें आसा तितून भितर आमी आसोळडा विलेज पंचायत बॉडी मिटींग घेतली एमर्जन्सी मिटींग तितून कितले लोक 5-6 लोक टॅक्निकल एप्रायझर कमिटी फुडें जे एनजीन काडला ते आमी तांकां फुडें दाखयतले आनी हो प्रोजेक्ट भायर मारचो असो विशय आमी फुडें